नमस्कार, गोमंतक न्यूज येवकार हांव गौरीश परबामणकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांत पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोंय ब्रेस्ट कॅन्सराच्या दुयेंतींनी जाल्ल्या वाड, बायलांनी जावचे सतर्क, वेळार करून घेवचे स्क्रीनिंग दोतोर केदार आनी रेश्मा फडतेन केलें आवाहन। एफडीएन केल्ले कारवायेत 21,667 किला परस चड अन्न पदार्थ केले नष्ट। नेम मोडप्यांक 1,65,000 रुपयांचो दिलो दंड। गोंयांत कोरोनाचो हुस्को वाडला। फाटल्या 24 वरांत गोंयांत कोरोनाचो आनीक एक दुयेंती वाडलो। आतां मेरेन कोरोनाचे 9 सक्रीय दुयेंती। एग्रिगेटर आयलो म्हूण टॅक्सीकारांक ना कसलेच लुकसाण। वयल्यान चड भाडी मेळटली, सांगता येरादारी खात्याचो संचालक परिमल अभिषेक। जीसीसीआयच्या बायल पंगडाचो टॅक्सी एग्रिगेटराक तेंको। बायलांच्या सुरक्षे खातीर ॲप बेस्ड टॅक्सी आसप गरजेचें, सांगता जीसीसीआय वुमन विंगाची अध्यक्षा आशा आरोंदेकर। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन जेएमसीक अस्कीत दिली भेट। कॅज्युलिटीच्या मुख्य वैजकी अधिकाऱ्याक केलो निलंबीत। दुयेंतींचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान जाली कारवाय। गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी जाल्या वाड। चोरी प्रकरणांत हिस्ट्री शिटराक अटक जाल्यार पणजे पुलिसांनी कांपलार धाड घालून धरलो 1 लाखाचो गांजा, एकल्याक अटक। मराठी राजभास जावचे खातीर निर्णायक लढो करतले सुरू। संकल्प पूर्ण जाय मेरेन बसचें उग्गी, सांगता सुभाष वेलिंगकार। आनी आतां खबरो विस्तारान। आतां सगळ्या पिराय गटांतल्या बायलां खातीर एक म्हत्वाची बातमी आसा। राज्यांत ब्रेस्ट कॅन्सराच्या दुयेंतींनी बरीच वाड जायत आसा आनी ते खातीर बायलांनी सतर्क रावन स्वताचें स्क्रीनिंग करून घेवचें, जेणे करून वेळार उपचार घेवपाक बरें पडटलें, अशें आवाहन दोतोरांनी केलां। संवसारभरात 1200 ते 1500 वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅन्सर आसात, मात गोंयांत ब्रेस्ट कॅन्सराचे दुयेंती चड मेळपाक लागल्यात। गोंय सरकाराच्या स्वस्थ बायला स्वस्थ गोंय ह्या उपक्रमा अंतर्गत केल्ल्या स्क्रीनिंगात ही बाब उक्ताडार आयली। आता मेरेन 2 फेजींनी बायलांचे स्क्रीनिंग जाला। पहिल्या फेजीत 1,11,980 बायलांचे स्क्रीनिंग जाले। तातूंत 58 बायलां मदीं ब्रेस्ट कॅन्सराची लक्षणां दिसून आयली, जाल्यार दुसऱ्या फेजीत 46,700 बायलांची चाचणी केली, तेन्ना 12 बायलांक ब्रेस्ट कॅन्सराची लक्षणां मेळ्ळी। ह्या सगळ्या बायलांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा, अशी माहिती दोतोर केदार रायकर हांणी दिली। Importance of breast cancer is everybody should know. It's very, very important, as we are seeing there's a very steep rise in the cases of breast cancer all across Goa. On an average, the different types of cancers in Goa are between 1,500 or 1,200 to 1,500. So one of the major important component is also patients suffering from breast cancers. In the first phase, we have screened around 1,11,980 ladies in the first phase, and we had got around 58 breast cancer positive through this abhiyan. And in second phase, we had screened over 46,700 ladies, and we have got 12 positive. So this shows that we are detecting breast cancers through the screening program. My only request to all the ladies who are about 25 and 30 and who are this to do regular self-breast examination, and also you can go to the nearest health facilities. All primary health centers, we have got facilities for screening for ब्रेस्ट कॅन्सर्स. सगळ्यांक हांव एक मागणी करता की तुमच्या लागींच्या हेल्थ सेंटराचेर वचून तुमचे स्क्रीनिंग करून घेयात फॉर ब्रेस्ट कॅन्सर. बट येस, ओवरऑल द ब्रेस्ट कॅन्सर नंबर्स अशे वाडिल्ले आसा. वाडट्या ब्रेस्ट कॅन्सराचो आंकडो पळयलो जाल्यार बायलांच्या भलायके विशीं आडनदर करून चलचें ना. 25 ते 30 वर्सां पिराये गटांतल्या दर एका बायलेन ब्रेस्ट कॅन्सराची लक्षणां जाणून घेवन स्वताची चाचणी करप तितलेच गरजेचें आसा. गोंयांत दर एका प्राथमीक भलायकी केंद्रांनी ब्रेस्ट कॅन्सराची चाचणी करपाची सुविधा उपलब्ध आसा, तेन्ना मुजरत सगळ्यांनी हाचो लाव घेवपाचें आवाहन दोतोर रेश्मा फडतेन केलें. The self-breast examination is very important
दर एका बायलेन ते करपाकूच जाय. ती जावं चली जेका आपली मासीक पाळी सुरू जाल्या तिणे करपाक जाय, प्रेग्नंट लेडीजांनी करपाक जाय, ज्यांची मासीक पाळी बंद जाल्या आमी ताका मेनोपॉजल फिमेल्स म्हणटा तेंच्यांनी सुद्दां करपाक जाय. सो सगळ्या बायलांनी सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन करप व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते केन्ना करप? प्रत्येक म्हयन्याक करपाक जाय. सो जेन्ना जी बायलेक मासीक पाळी सारकी रेगुलर येता ते बायलेन ते प्रत्येक म्हयन्याचे 4थे ते 5वे मासीक पाळयेच्या दिसा करपाकूच जाय. सो त्या टायमार कशें आसता आपल्याक ते फील करपाक बरें पडटा. जर तर कितें गांठ आसा गूट आसा बी जाल्यार बरें पडटा. मेन बेस्ट टायम म्हटल्यार जेन्ना आमी न्हांवपाक वयता तेन्ना ते करपाक जाय. ओके. सो जेन्ना आमची स्कीन स्लिपरी जाता शाबण लायल्या उपरांत तेन्ना आमकां कितें मास बीन आसा गूट बीन आसा जाल्यार चड करून फील जाता. आनी एक्झामिनेशन करता तेन्ना तुमी आपली बोटां टिप्स यूज करप ना, तर आपले हातीचे 3 फिंगर्स आसता तेजे फ्लॅट पोर्शन अशें यूज करून चॅक करपाक जाय. सो दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन अशें न्हू की तुमी प्रत्येक फावटी करता तेन्ना तुमकां गुटां मेळटली. पूण कशें आसता प्रत्येक म्हयन्यान आपल्यान केलें जाल्यार आपल्याक स्वताचे ब्रेस्ट कळटा की कशें आसा. सो कदाचित जर तर एक 6 म्हयन्यांनी तुका जर तर कसले गुट बारीकशे सुद्दां असले जाल्यार ते तूं रोखडेंच धरूं शकता. सो त्या खातीर सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकर. अन्न आणि मक्ता प्रशासनाच्या धडक कारवायेक लागून बुरशेपणां करपी हॉटेल वेवसायिकां मदीं भयाचें वातावरण पातळिल्लें आसा. केन्ना FDA येता आनी कारवाय करीत हाचो नेम ना. फाटल्या वर्सा FDAन केल्ल्या कारवायेंत 21,667 किला परस चड भेसळ आशिल्लें अन्न नश्ट करून 1,65,000 रुपयांचो दंड दिलेलो आसा. बुरशेपणा आणि भेसळ आशिल्ले अन्न पदार्थ विकप्या आड FDAन धडक कारवाय सुरू केल्या. हे मोहिमे खाला आतां मेरेन नावेली, कोलवा, बार्देस, सांगे, फोंड्या, कलंगूट, मडगांव, मुरगांव, दिवचल, म्हापशें, करसवाडो, गोवा वेल्ला, पर्रा, पियण, शिवोली आनी हेर वाठारांत FDAन धडक कारवायो केल्यो. ह्या कारवायांनी FDAन कांय आस्थापनां बंद केली जाल्यार कांय आस्थापनांचेर दंडात्मक कारवाय केल्या. FDAन केल्ली कारवाय: कॅमिकल घालून पिकयल्ली 3,590 किल केळी नश्ट केली. कितलेशेच दीस सांठोवन दवरिल्ली तांतयां आनी चिकन नश्ट केलें. 50 किल काजूय जप्त केल्यो. 640 किल आंबे जप्त केले. प्रक्रिया केल्ले मसाले, खोबरें आनी कँडी धरून 17,787 किल वस्तू जप्त केल्यो. कांय आस्थापनां सील केली जाल्यार कांय FSSAI नोंदणी निलंबीत केली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत कोरोनाचो हुस्को वाडला. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत कोरोनाचो आनीक एक दुयेंती वाडलो. ह्या एका दुयेंती सयत गोंयांतल्या सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 9चेर पावला. 2 जाण बरे जाल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिलेलो आसा. जाल्यार देशांत 5,755 सक्रिय दुयेंती आसा. हुस्क्याची गजाल म्हटल्यार फाटल्या 24 वरांत 4 जाणांक मरण आयलां. काल मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट दिल्लो आनी तितून ताणें सांगलेलें गोंयान कोविडा बाबतींत भिवपाची गरज ना, पूण जी नॅशनल सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी वेबसायट आसा त्या वेबसायटीचेर जेन्ना कोविडाची जी आंकडेवारी येता तितून भितर सद्याक दाखयता गोंयान 9 केसीस ज्यो आसात त्यो एक्टीव आसात आनी फाटले 24 वरांत एक केस गोंयान वाडलेली आसा आनी त्याच बरोबर ज्यो 2 केसीस आसात त्यो ऑलरेडी डिस्चार्ज जाल्ले आसात. आनीक हो जो डेटा आसा हो डेटा सेंट्रल गव्हर्मेंट पोर्टलाचेर आसा. पूण जेन्ना आमी गोंयच्या डायरेक्टरा कडेन हेल्थ डायरेक्टरा कडेन जेन्ना आमी संपर्क साधलो तेन्ना तेंचें अशें म्हणणें आसा की गोंयान तितके मेजर अश्यो केसीस आजून पर्यंत तरी ना आनीक ह्यो ज्यो केसीस आसात त्यो मायनर केसीस आसतल्यो अशें आमकां जो हेल्थ डायरेक्टर रुपा नायक आसा तिणें सांगलेलें आसा. सो म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार जी हेल्थ पोर्टल जी आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी हेल्थ वेबसायट जी आसा त्या वेबसायटीचेर सद्याक गोंयान 9 केसी एक्टीव दाखयतात. सो हितून कोविडा बाबतींत समज आनी कितें मेजर अपडेट येता जाल्यार ती आमी तुमचे मुखार घेवन येतले. तोपर्यंत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. टॅक्सी एग्रिगेटरान गोंयां येवन धंदो करचो अशें आमकां दिसता. एग्रिगेटर आयलो म्हणून ताका भायल्यान टॅक्सी हाडून त्यो चलोवपाक मेळच्यो ना. गोंयांत रजिस्टर आशिल्ल्यो टॅक्सी तांकां घेवन त्यो चलोवच्यो पडटल्यो. हातूंत टॅक्सीकारांक कसलेंच लुकसाण ना. वयल्यान तांकां चड भाडी मेळटली आनी तांचो धंदो वाडटलो अशें येरादारी खात्याचो संचालक परिमल अभिशेकान सांगलां.
टॅक्सी एग्रिगेटर गोंयांत हाडपाचो आमचो विचार आसा. एग्रिगेटर आयलो म्हूण गोंयच्या टॅक्सीकारांचो धंदो कमी जावचो ना, वेल्यान तो वाडटलो अशें येरादारी खात्याचो संचालक परिमल अभिषेक सांगता. तशेंच एग्रिगेटर आयलो जाल्यार ताका भायल्यान टॅक्सी हाडपाक मेळच्यो नात, ताका गोंयच्योच टॅक्सी घेवन त्यो चलोवच्यो पडटल्यो अशेंय अभिषेकाचें म्हणणें. आयकात ताचें म्हणणें. तो अगर आप वो गाइडलाइंस एक बार अच्छा से देखने से उसमें 4th सेक्शन में कंडीशंस फॉर ऑपरेशन ऑफ द एग्रीगेटर्स. Okay. So if any aggregator who takes a license and wants to do in business, we have put some terms and conditions on that aggregator. Okay. तो सेक्शन 4 में आप देखने से सेक्शन 4 में आई और ई वो 2 लाइंस आप देख सकते हैं अगर आपके पास गाइडलाइंस का कॉपी होने से. तो उसमें क्लियरली लिखा है कि दैट दे कैन ओनली यूज टैक्सीज विच आर registered as tourist taxis with STA or RTA permission from the state of Goa. Okay. तो मतलब very clearly guidelines में mention किया है कि that only Goan taxis can be used by the aggregators. Okay. दूसरा पॉइंट है कि सिर्फ और सिर्फ PSP बैच ड्राइवर्स को यूज कर सकता है, वो भी वो कंडीशंस में लिखा है. Okay. तो PSP बैच गोवा मोटर व्हीकल रूल्स के हिसाब से देते हैं. Okay. तो कोई भी एग्रीगेटर हो वो सिर्फ गोवन टैक्सीज को यूज करना है और गोवन ड्राइवर्स को ही यूज करना है एग्रीगेशन में. Okay. तो देयरफॉर इसमें ऐसा देयर इज नो नीड टू हैव दिस फियर कि दैट कोई बाहर से आके हमारा बिजनेस को लेके जाएगा. Okay. उल्टा दे विल प्रोवाइड मोर बिजनेस. को एक एग्जांपल मैं देता हूँ. आप मान लीजिए स्विगी और जोमेटो है, हाँ. तो आप बताइए कि वेदर स्विगी एंड जोमेटो हैव टेकन ओवर एनी रेस्टोरेंट्स बिजनेस? No, Okay. they have only given more business to restaurants. Because restaurants traditionally they are only serving their customers who are sitting and eating in the restaurant. But with Swiggy and Zomato, they are also able to serve the customers online by sending out deliveries. Yes. So similarly, जब aggregator और app होता है, उन लोगों को और ज्यादा bookings मिलेगा क्योंकि more people will start using it. और हम इसमें एक 3G मॉडल हम बोल रहे हैं इसको. इसमें गोवन टैक्सीज है, गोवन ड्राइवर्स है और गवर्नमेंट फेयर्स है. Okay. सो देयरफॉर ड्राइवर्स का टैक्सी ऑपरेटर्स का बिजनेस और बढ़ेगा. और ऐसा एक डर नहीं रखना है कि दैट बाहर से कोई आके हमारा बिजनेस लेके जाएगा. ये वेरी वेरी दिस इज यू नो बिकॉज दे हैव नॉट रेड इट प्रॉपर्ली, प्रोबेबली सच काइंड ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज कम. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. GCCI वुमन विंगान ॲप एग्रिगेटर टॅक्सी खातीर काडिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांक तेंको दिलेलो आसा. बायलांच्या सुरक्षे खातीर ॲप बेस्ड टॅक्सी आसप खूब गरजेचें अशें जालें जाल्यार टॅक्सी ऑपरेटर थळावे आनी पर्यटकांक ताचो फायदो जातलो. तशेंच भारतांतल्या सगळ्या राज्यांनी ॲप बेस्ड टॅक्सी आसात तश्यो गोंयांतूय जावच्यो अशें GCCI वुमन विंगाच्यो अध्यक्षा आशा आरोंदेकरान सांगलें. Everybody is talking about having app-based taxi in Goa, right? And we as women, we face a lot of problem. So that is why we got these women from different fields, different age groups today to voice their feelings as to why we actually need an app-based taxi in Goa. Because when every state, every union territory can have it, why not us? Okay, so madam, there is 2 apps in Goa already. So what do you like to say on that? What is your feedback on that? No, see, they are there definitely. They are helpful as well. But I think what we need is a bigger network. Because Goa is spread across south, north, everywhere, Vasco, Ponda. So we need a bigger network because our population is also increasing. Like I said, even now women are going to work in all shifts. There is hospitality, there is tourism. So we need a bigger network so that everybody has a cab available on their fingertips. Madam, you might be used that Goa Miles or that Goa Taxi app you had used. How would be your rating for this app? They're quite good. Only thing is sometimes it's very difficult to find because at times probably because they are lesser in numbers, so it's very difficult to find them many times. So that is the only challenge that we are facing. It's not just available every time we want to book at any time of the day. Like my daughter, if she goes to some friend's place in the night and she wants to come back, we have to go and pick her up because it's not available at that time.
So I think it's just the quantity. If we increase the volumes, perhaps it could be good. And the aggregator could be anybody. It's not just we are not talking about any app like Ola, Uber. It could be a Goan app also. But the taxi volume should be very high so that we can get a taxi whenever we want. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो मुख्य वैजकी अधिकारी दोतोर रुद्रेश हाका निलंबीत केलो. दुयेंतींचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान ह्या दोतोराची निलंबनाची ऑर्डर काडल्या अशें कळटा. शेनवारा भलायकी मंत्र्यान गोंय वैजकी महाविद्यालयांत अचकीत भेट दिली तेन्ना दोतोराच्या निलंबनाचो आदेश काडपाक सांगलो. उलोवपाक सारकें रित ना. आतां प्रेसाचो एक मनीस आयल्लो इंजेक्शन मागपाक. यू कॅनॉट गायड हिम प्रॉपरली. यू लर्न टू कंट्रोल युअर टंग. यू आर अ डॉक्टर. डोंट फोर्स मी टू ऍक्ट. पुट युअर हँड्स आउट फर्स्ट when you're standing in front of me. I generally don't lose my cool, but you have to behave yourself. However much you're loaded, you will talk properly to the patient and guide the patient. Urban health center and चल हांगा चल म्हण तूं कित्याक रावला गांवये? कित्या खातीर जॉब घेता गव्हर्मेंटान? उलोवपाक रीत आसूंक जाय तुका. तूं डॉक्टर. तूं मास्क काड पयलीं. म्हाका तोंड पळोवंक जाय तुजें. सांबाळून. बट यू हॅव टू बिहेव युअरसेल्फ. However much you're loaded, you will talk properly to the patient and guide the patient. Urban health center and चल हांगा चल म्हण तूं कित्याक रावला गांवये? कित्या खातीर जॉब घेता गव्हर्मेंटान? उलोवपाक रीत आसूंक जाय तुका. तूं डॉक्टर. तूं मास्क काड पयलीं. म्हाका तोंड पळोवंक जाय तुजें. सांबाळून. एका सस्पेन्शन ऑर्डर काडा and kick him out from here. These doctors don't understand unless you understand you're here to serve humanity. You're not here with your bloody ego. I am telling you what I'm saying. You're not authorized to speak when I'm speaking. You please go. दुसरो CMO घाला. I'll issue the note for suspension. एका भायर काड हांगाच्या. As the MS, you please see that he is not here on duty today. Send him home just now. You just understand one thing. You're dealing with me. I am telling you, first learn to shut up when I'm talking to you. You can be anything. You want to file a case, go and file a case. But I am telling you, you're suspended from right now. And you go when the investigation starts to give you explanation. That time I will consider whether I want to take you back home. गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. बाटल्यांतले फर्नांडीस बेकरी लागसरच्या एका घरांतलो फोन आनी पयशे चोरपी चंद्रकांत केनावडेकार ह्या आरोपीक पणजे पुलिसांनी 24 वरां भितर अटक केली. ताचे कडल्यान चोरिल्लो मोबायल फोन आनी रोख रक्कम जप्त केल्या. केनावडेकार हो सराईत गुन्यांवकार आसून ताचेर पोरणे गोंय पुलीस स्टेशनात गुन्यांव नोंद आसात. जाल्यार पणजे पुलिसांनी कांपाल लागसर धाड घालून 27 वर्साच्या युवराज करडे हाका अटक केली. ताच्या कडल्यान पुलिसांनी सुमार 1 लाखाचो गांजा आनी ताची गाडी लेगीत जप्त केली. 2 दीस फाटीं म्हणजे 4 जुनाक भाटले हांगासर भाड्याच्या रुमांत रावपी एकट्यान पणजे पुलिसीक कागाळ केली की तांच्या घरांत चोरी जाल्या आनी एकूण 19,000 जे आसा ती तांच्या घरांत चोरी जाल्या. त्याच प्रमाणे 9,000 जे आसा ते कॅश चोरल्या बद्दल आनी 10,000 जो फोन आसा त्या बद्दल तांच्यांनी कागाळ केल्ली. आनी आयज पणजे पुलिसीन जे कोणी तांची म्हणजे चोरी केल्ली ताका धरलेलो आसा. आनी हो जो आसा तो म्हटल्यार हिस्ट्री शिटर जावन आसा आनी ताचें नांव जावन आसा चंद्रकांत कृष्णा केनावडेकर. हो चिंबल हांगासर रावपी आनी जर पळयली तेजी हिस्ट्री जर पळयली जाल्यार ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार जायते केसीस ताचेर जाल्लेले आसा. जाल्यार आयज जी म्हणजे 2 दीस फाटीं जी भाटले हांगासर भाड्याच्या रुमान रावपी तांच्या घरान जी आसली ती म्हणजे चोरी जालेली त्या चोराक पुलिशीन धरलेलो आसा. आनी त्याच प्रमाणे जर आमी पळयलें जाल्यार आयज पणजे पुलिसीन एक कंपल हांगासर एकटे ड्रायव्हराक रंगे हात धरलेलो आसा. आनी रंगे हात धरला ताचें कारण जावन आसा ती 1 लाखाचो गांजा जो आसा तो ताचे कडल्यान तांच्यांनी जप्त केलो. आनी हो जो म्हणजे ड्रायव्हर आसलेलो ताचे कडेन हो 1 लाखाचो गांजा आसलेलो. आनी ह्या म्हणजे जो ड्रायव्हर आसा ताचें नांव जावन आसा तें म्हटल्यार युवराज करडे अशें ताचें नांव जावन आसा. आनी हो बेतीम हांगासर
रावपी 27 वर्सांचो भुरगो तरणाटो भुरगो जो आसा ताचे कडल्यान आयज पणजे पुलिसीन 1 लाखाचो गांजा जप्त केला आनी ताची गाडी जी आसा ती सुद्दां जप्त केलेल्याची म्हायती आमकां पुलिसांनी दिली. गोमंतक TV खातीर नितीन गंगावणेकरा सयत हांव वर्षा आश्वेकर. म्हापशेच्या ICU चलप खूब गरजेचें आसा. तशेंच थंयच्या दोतोरांची बदली जावप म्हत्वाची आसा. एकाच जाग्यार दोतोर उरले जाल्यार वेगळें वातावरण तयार जाता. सगळ्या दोतोरांक गांवगिऱ्या वाठारांनी धाडटले. तशेंच दोतोरांचें वेतन वाडोवपाचेर मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केलेली आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. हळदोण वाठारांतल्या हॉस्पिटलांनी वखदांची गरज आसा देखून बेगोबेग सगळी सुविधा उपलब्ध करून दितलो अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. जाल्यार आदले आजिलो हॉस्पिटला मुखार आशिल्ल्या उक्त्या सुवातीचेर अर्बन हेल्थ सेंटर कायम स्वरुपी करपा खातीर फायल्स घालतले अशें तांचें म्हणणें. आयिल्लो आम्ही मुख्यमंत्रीकडे काल बसल्या परत मुख्यमंत्रीकडे बसून हांवें तांकां सांगलेलें की काल जेन्ना गार्डाचे डॉक्टर आमी घेवन गेला परत एकदा हांवें वेळ मागलो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मेळोन एक कितें समजून घेवपाक जाय की आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचें आसा. हे ICU फूल फ्लॅज चलपाक जाय. ICU खातीर आमकां केंद्र सरकार कडल्यान जे पयशे गावले ते आमी यूज केल्या आनी आयज ते रिक्रुटमेंट बी केल्या स्टाफाचे. पूण थंय रिशफल बी डॉक्टरांची जावपाची गरज आसा. तेच डॉक्टर थंय 7-7, 8-8 वर्सां थंय रावले मागीर ते वेगळे तरेचें वातावरण निर्माण जाता. म्हाजे कडल्यान बी म्हाजो प्रयत्न चालू आहा की हे डॉक्टरचे बॉन्डाचेर आमी जें काम करता ते बॉन्ड एक्सटेन्शनाचे फुडें वचून आमी एक स्कीम काडपाचें आमी थरयल्लें आसा मुख्यमंत्रीक घेवन की आमी हे डॉक्टरांक आमी डिप्लॉय करूं शकता इन रुरल एरियाज. ज्युनियर रेसिडेंट सिनियर रेसिडेंट्साचे सॅलरी वाडोवपाचो बी चर्चा जाल्या. आयज NHMचे डॉक्टराची एंट्री सॅलरी मोर दॅन 90,000 आनी गार्डाची आनी बाकी डॉक्टरांची कमी आशिल्ली. म्हणजे सॅलरी पॅरिटी हाडल्यार म्हाका दिसता आमकां बऱ्यापैकी डॉक्टर आनी कन्सल्टंट आनी सिनियर कन्सल्टंट आमी घालतले. पूण इमारत असल्यार जायना. बरे स्पेशलिस्ट असल्यार तेजो आमी बऱ्यापैकी आमी डॉक्टर उपयोग करूं शकता. जे लिमिटेड खंय आमचे जे लिमिटेशन्स आहा ते आमी ओवरकम करपाचो आमी प्रयत्न आमचो आसाच. हे आशिल्ले 10 AM बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां. पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं.